एक साहित्यिक म्हणून मी एवढंच सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामधल्या सीमारेषा त्या निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे ओळखून श्रद्धेने सांगितल्यासारखं वाचन आणखीन हे जे सगळे व्यासंग जोपासून स्वातंत्र्यवीरांच्या ज्या आहुती पडलेल्या आहेत, त्यांनी जे बलिदान केलेलं आहे याला सतत स्मरून या स्वातंत्र्याचा उपभोग आज आपण घ्यायला हवा. कारण बरी पुस्तकं वाचतकर जिवितांत उजवाड येता आणि ह्याच वाचनान म्हाका जगपाक आदार दिला. इतली वर्सां हांव बरें ना, 7 वर्सां जाली हांव बरें ना, खाटीर आसा ते 3 वर्सां जाली, ताच्या पयलीं व्हीलचॅरार आशिल्लें. आज जर हांव जगपाक शकता कारण हांवें बरी पुस्तकां वाचली. बरी पुस्तकां वाचतकच जिवितांत उजवाड येता. होच उजवाड जिवीत जगपाक आदार दिता. आणि म्हजें लेखन म्हज्या खातीर लायफलायन आशिल्ली. हांव बरयतां म्हणून जगपाक पावलें आनी बरयत रावतें जाल्यारूच जगतलें. सर्व साहित्यिकांना देण्यात येणारा किंवा पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या आज्ञेने किंवा त्यांच्या विचाराने घडवून आणला. असं म्हटलं जातं की योजकच तत्र दुर्लभः. प्रत्येक गोष्ट घडवून आणण्याकरिता योजक तसा सुशासन करणारा किंवा समृद्ध विचारांचा असेल तर निश्चितच साहित्य क्षेत्र असेल किंवा प्रत्येक राज्यातली प्रत्येक विभाग क्षेत्र असतील ती निश्चितच समृद्ध असणार, यात तीळ मात्रही शंका नाही. आज ते जेन्ना आमचो भोवमान करतात तेन्ना साहित्याचो भोवमान समजता. हो म्हजो दामोदर मावज्याचो भोवमान न्ही, हो एक साहित्याचो भोवमान. आणि अशे तरेचो भोवमान साहित्याक आणि साहित्याच्या वाठारांत जे वावुरतात तांचो जायत रावतलो जो मेरेन आमचे मदीं अशे तरेचे साहित्याचे मोल वळखुपी आनी तांचो भोवमान करपी राज्यपाल आमचे मदीं आसात. Wish you all the best and we all together, irrespective of caste, creed or language, whatever it may be, our country is running to the forefront of the wave, not to conquer any place, but we are the Vishwaguru of the wave once upon a time.